केपें पुलीस स्टेशनाचे काम फाटल्या 5 वर्सां सावन बंद आसा। हे काम 15 दिसां भितर सुरवात करूंक ना जाल्यार धरणे आंदोलन करतले अशी शिटकावणी केपेंचे आमदार एल्टन डिकोस्ता हांणी दिली। बिरेस्तारा केपेंच्या नागरिकांनी केपें उपजिल्लोधिकारी हांची भेट घेतली आनी रॅली काढली, तशेंच पुलीस स्टेशनाची पळोवणी केली। जे जालें की 4.5 वर्सां पुलीस स्टेशन कितें काम इनकम्प्लीट आसा, सो त्या बद्दल ते इन्फॉर्मेशन दिवपाक येयल्ले आनी वेरी दे हॅव गिवन अ डेडलायन की विथिन 15 days that work has to be started. I told them to give the proper representation and accordingly I will send it to the higher authority. So representation is again आमी higher authority धाडटा and it is up to the higher authority to take up the call because who is executing, we are not part of that, but the agency is executing that आमकां काय खबर ना। एक 5 वर्सां पयलीं पुलीस स्टेशन स्टार्ट केलें मागीर बंद आनी पुलीस स्टेशनाक खबर ना। पूण हांव चड उलोवपाकूय सोदना, जें कितें हांव जाण तें उलोवपाक सोदिता। आमी तर हिंद्या 5-7 जाताय, 5-7 जाण येताय, 5-7 जाण वयताय, सांजे 7 वर जात पासून हिंग चेड्या चेडवां भुतबंगले आसताय। म्हणजे आमच्यान तेंक धाडपाक जायना, कित्याक हें आतां इतलें कोण सरकारान मातशें ही उतरां आमगे आयकोन घेवन आनी हे भाशेन लोकांक त्रास दिवपाक जाय, कित्याक हें येयल्या त्या लोकांक देखून दिसती पडा, चड आमकां दिसती पडा। हिंग येयलो आनी मातशें बांदचें पूण लास्ट हांवें पळय काल पयर हेजेर गोमंतक टीव्हीचेर दिलें तेन्ना हांवें सांगलें हें बांदनाकाय म्हूण, हें अशेंच आसूं, आज 6 वर्सां जालें आनीकूय आसूं, पूण हें ताणें साप तरी कळना आनी खरें दुसरे दिसा तेणें साप केलें। पूण आतां चोवपाक गेल्यार खूब हेंच दिसता मिरमिऱ्या खबर म्हणटा तशी की हें जायना, कित्याक हें पुलीस स्टेशन जायना, कित्याक ऑलरेडी 80% सुमार हें काम जालो आनी थोडें काम उरलां, तरी तें दवरता, कित्याक हें जावचें न्हू अशें तेंची मनां आहा तो जायत जाल्यार तेंचे आपल्या मनांतली करचें। पूण चड मुगे मागणी प्रमोद सावंता कडेन आमगे CM कडेन की हें जात जाल्यार बेगीच्या बेगीन तयार करचें। 2021 ही बिल्डिंग स्टार्ट केली आनी तो कोण BJPचो जो कोण आमदार आशिल्लो तेका हांगा सामको नाकत्या भशेन उडयलो आनी सर एल्टना आमी इलेक्ट करून हाडलो। आतां तेच भशेन कितें आपूण नेक्स्ट 27 इलेक्शन जातलें तेन्ना आपूण येतलो आनी आपलें नांव हांगा लागपा जाय म्हणून म्हाका दिसता तेणी हें बंद उडयलें काय म्हणून। हें तेजे बापायची फात न्हू कोणाची, हें आमची टॅक्स पेयरा पयशा पुलीस स्टेशन बांदलां आनी तें आमकां बेगीन जाय। हें आमी काँग्रेस ना BJP ना आनी खंयची पार्टी म्हणून आमी येयले नात, आमी एज अ सिटीजन ऑफ केपें हें सगळ्यांक लागता पुलीस स्टेशन, सो तें बेगीन जावपा जाय। एवरी असेंब्लीक हांवें मुद्दो काडला, हो आमदाराक गेलो मुद्दो न्हू, हो केपेकाराक मुद्दो। हे पुलीस स्टेशन लागून म्हाका दिसता आमगेले सिटीजन फोरम बांजिलिसान चलता म्हणून आख्खे केपेकार भरपूर उलयले आनी म्हाका दिसता सरकार कोणागे आयकोन हें बंद दवरता म्हाका खबर ना। हांव रिक्वेस्ट करता ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत आनी आमगे PW मिनिस्टर दिगंबर कामत दोगांयकाय मातशें राजकारण सेपरेट दवराय आनी केपेकारां होणाक येना काय त्रास कोना काय। दिस इज नॉट अबाउट पॉलिटिक्स ऑफ पार्टी, दिस इज अबाउट द वेलफेअर ऑफ केपेकार। समज तर तुमकां ना बंद करपा ना पुलीस स्टेशन जाल्यार आमी सांगाय, आम सोड तगल्यान तूं काडय। लोकांक पुलीस स्टेशन वचपाक हिंगसून आनी एक पायलट एक बस करून वचों पडटा, जाणटे मनशां वचपाक त्रास जाताय, हें जावपा येना। समज लोक सरकार कोट्यांनी पयस म्हणटा आनी हेजे 5 कोटी म्हणपा आनी काबार करपाक कितें जालां।